सोमेस्त हाजीर असलेल्यांक येवकार हे कार्यावळी गोंयांत मुक्ती मेळ्ळ्यार 60 आनी 3 वर्सां आयच्या दिसा आमी समोर उक्ताव. बाणावलेचे मतदारसंघाचो आमदार भोवमानीस कॅप्टन वेन्झी वेगस हाचे तर्फेन ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या. ही निबंध स्पर्धा रोमी कोंकणीन नेट दिवचे हेतून घडोवन हाडल्या. विशय जावन आसा पर्यावरण. आमकां हे स्पर्धेन बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. आयच्या दिसाचे आमचे जजीस जावन आसात मिस्टर फाउस्टो डा कोस्टा, एडिटर ऑफ गुलाब मॅगझीन, मिस्टर जोसे साल्वादोर फेर्नांडीस, एडिटर ऑफ फुडारी वीकली. ह्या स्पर्धेची क्रायटेरिया जावन आसली फर्स्ट ओरिजिनॅलिटी अँड क्रिएटिविटी, सेकंड मेसेज अँड थर्ड लँग्वेज. आता मागता आमचे जजाताय मिस्टर फाउस्टो डा कोस्टा ताणें आपली 2 उतरां सांगची. देव बरो दीस समजताना उलयता. माचेर आसलेले मनीस बाणावलेचो आमदार मनीस कॅप्टन वेन्झी वेगस, जेपीचो भांगडी, तुझा सांगाती सुजेबा आनी सुमिल्ले मनस्तानो. ही कार्यावळीक उलोवपाक म्हाका संदी दिल्ल्या खातीर हांव आमदाराचे उपकार करतां. आतां जेन्ना आमी तुमची बरोवपाची कला आसा ती वाचली तेन्ना अशें दिसूंक लागला की कोंकणी बरो फुडार आमच्यान अपेक्षूं येता. इतलेच खातीर कित्याक जर कोण फुडारीपण घेता ताका शाबासकी फावो जाता आनी तो उर्बा दिता. तेन्ना तुमी उर्बेन बरयतात तेन्ना आपले भाशेक फुडार आसूं येता अशें म्हणूं येता. ते खातीर हांव मानेस्त कॅप्टन वेन्झी वेगसाचेर उपकार आठयता. कारण तो कोंकणी खातीर करता म्हणून. कोंकणी खातीरच न्हू, हांव परशीं केन्नाच आमदाराशी वो खंयच्या राजकीय मनशाची वचना. खरें म्हणल्यार हांव ताचेशी आयला जाल्यार फकत एकूच पावल, तोय जाल्यार कोंकणीचेर उपकार करून गुलाबाक जायरात दिवची म्हणून. आनी ताणें म्हाका बरो येवकार दिला. आनी म्हज्या मनांत एक सदांच उरलें, म्हज्या लागीं कोणूय विचारता कित्याक तो म्हजो आमदार म्हणटना म्हाका एक संतोश भोगता की आमचो आमदार एक बरो राखणदार. तेच परी दुसरोय आमदार आमचो कॅप्टन खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस. आता तो बरो कित्याक तो म्हाका बरें करता म्हणून न्हू, तो गोंयचें बरें करतलो, भाशेचें बरेंपण करतलो आनी आमचें गोंय राखून एक बरो राखणदार जातलो. ते खातीर हांव ताका बरो प्रमाणीक अशें म्हणटा. कित्याक एक म्हज्या मनांत जेन्ना हांव ताका मेळोंक आयलो तेन्ना म्हज्या मनांत एक छाप बसला की बरे वेवस्थीत रितीन ताची कचेरी चलता आनी ते कचेरींतल्यान बरो वावर जाता. हांव कांय ऑफिशियल कामाक लागून जायत्या कचेरींनी वेता आनी हांगा म्हाका बरो अनुभव मेळ्ळो. आनी कोणूय मेळत जाल्यार हांव पयल्याच सांगता तो कितें करता तें हांव नासलो, वेवस्थीत रितीन अशें चलयता आनी अशें चल्लें जाल्यार गोंयचें सुदारप जाता. आतां
तुम्ही जे कोंकणीत जे बरयला तातूंत म्हज्यान आनीक एक म्हणूं येता की 10 जाण 15 ते 10 जाण आपले बरे फुडाराचे बरोवपी जावं येता आनी एक संपादकी आसन म्हणटा खात्रेन सांगूं येता कित्याक बरोवपाक सगळ्यांच्या बरोवपांनी म्हाका उर्बा दिसल्या सगळ्या बरोवपांनी स्पार्क आसा आतां तो स्पार्क फुडें व्हरपाक आमचो आमदार वेन्सिविएगस आनी ताचे पयलीं हेरांनी करूंक जाय आनी कोंकणी भास वयर काडून सगळ्यांनी आदार दिवंक जाय कित्याक आमची अस्मिताय म्हणलें जाल्यार पयलीं आमची भास जर आयज इतलें निसण उठोन गोंयांत घडटा जाल्यार ताका जबाबदार भास न्हू आमी गोंयकार कित्याक आमी आमच्या मुळा पाळा लागीं येना मुळा लागीं करतले जाल्यार पयले सुवातेर घट दवरूंक जाय आमची भास आनी हें काम करून आमचो आमदार फुडें सरला आमचो सगळो पाठिंबो ताका आसतलो हें सांगून तुमच्या सगळ्यांचे हांव दिनवास मागता आमच्या दुसऱ्या जजाताय मिस्टर जोसे साल्वाडोर फेर्नांडीस ताणें आपली 2 उतरां सांगची सांगपाचें आमचे फावूस बाबान सगळें सांगलां म्हणटच आतां जेवणाचोय वेळ जाला थोड्यांच्या पोटांत कावडे बी रडटा आसतले न्हू सकाळीं च्या पिवन गेली लिबरेशन डेयाक सांगपाची गजाल इतलीच वेन्सी बाबान एक बरें फुडारपण केलां आनी आमी कोंकणी मळार जे कोण वावुरता तांकां आमी असले फुडारीपण घेतात तांकां आमी सदांच उंचले नदरेन पळयतात आमच्या आख्या गोंयांत 40 जाण आमदार आसात हे 40 जाण आमदारां मदलो वेन्सी बाबान हे पयले पावल उबारलें पयलो मनीस जालो हे कोंकणी खेरीत भाशेन रोमींतल्यान आमी देवनागरी इस्कॉलांत शिकतात पूण रोमींतल्यान एक स्पर्धा घडोवन हाडपाक एसई कॉम्पिटिशन घडोवन हाडपाक वेन्सी बाबान पावल मारला हातूंतल्यान वेन्सी बाबाक भाशेची कितली फिकीर आसा आनी कितलो हुस्को आसा आनी आपल्या मतदारसंघांतल्या लोकांनी तो कोंकणीचो मोग करचो कोंकणी भास सांबाळची राखून दवरची म्हणून ताका तो हुस्को आसा म्हणून दिसून येता म्हणून आयज आमी खेरीत भाशेन ताका ताळयो मारून शाबासकी दिली आमी खुबशे फावटी इस्कॉलांनी स्पर्धा कॉम्पिटिशन आहा तेन्नाच बरयता एक फावटी 10वी बी जाली 12वी जाली आमचे ग्रॅज्युएशन बी जालें म्हणटच मागीर आमी सगळे विसरता खुबशे जाणांनी फावूस बाबान सांगला ते भाशेन बरयलां बरें बरयलां आनी म्हाका दिसता तेजेर तुमी वावर केलो जाल्यार फुडाराक तुमच्या मदींतले आमकां 5-6 तरी बरे बरोवपी मेळूंक शकता आनी हातूंतले आमी थोडे बरोवपी आमच्या गुलाबाचेर फुडाऱ्याचेर आमी पळोवंक सोदता आनी मेळटले म्हूण आस बाळगता आनी वेन्सी बाबा कोंकणीच्या मळार हे पावल घातलां खेरीत भाशेन रोमी लिपीच्या मळार हे पावल घातलां कोंकणी भास सांबाळून अशी भास सांबाळपाचो वावर हेरूय आमदारांनी माथ्यार घेवचो भार घेवचो अशी आमची आवडी आसा आनी वेन्सी बाबाक फुडाराक कोंकणी मळार कितेंय करपाक जाय जाल्यार म्हजो पुरतो तेंको आसा अशें सांगून ती 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं मागता आमचे जिल्हा परिषद मेंबराताय मिस्टर जोसेफ पिमेंटा ताणें आपली 2 उतरां सांगची सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता तेच परी आमचे माचयेर आसले बाबा आमचो MLA बाब कॅप्टन वेन्सिविएगस आमचो गुलाबाचो एडिटर मिस्टर डिकोस्टा आनी फुडाराचो विकलीयाचो मॅगझिनाचो मिस्टर फेर्नांडीस हांकां येवकारता सांगपाचें म्हणल्यार ताणें सांगला ते प्रमाणे जेवणाचो गजाल थोडें सांगता बरें दिसलें तुमकां पळोवन MLAन पावल फुडें मारलें पण त्या पावलाक तुमी ताका सांगात दिलो आनी तुमी तुमचे मतींत कितें आसलेलें तें तुमी बरयलें आनी त्या प्रमाणे जजीसांनी जज केलें प्रायज मेवता मेवना इथं दुसरी गोष्ट बट ही कोंकणी आमची रोमी लिपी आमी फुडें व्हरोंक जाय जातली जाल्यार आमकां तुमचो आदार जाय तो म्हणल्यार भुरग्यांचो सगळे कडेन आयकलां रोमी जाय बट असले अटेम्प्ट कोणूच करिना
ताका लागून आमचे गांवचे MLA आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटात. हो स्पार्क ताणें भुरग्यां फुडें घातलो आनी भुरग्यांनी तुमी जायत्या जाणांनी आवय बाबांनी ताका सांगात दिलो आसतलो. सो हे बरो वर केल्ले पासत आनी तुमकांय फुडें व्हेल्ल्या पासत काळजांत देव बरें करूं. आता आमचो MLA कॅप्टन बेन्झी वेगस तुमकां आयच्या दिसा वयर थोडी मुद्रा सांगतलो. गुड आफ्टरनून एवरीवन. माचयेर आल्ले आमचे आयचे दिसाचे जे जजीस आनी रोमी कोंकणी भाशेक जो तेंको दिवपाचो, रोमी कोंकणी भाशेक जे बरोवप मुखार व्हरपी आनी सदांच कोंकणी भाशेन कितें बरयता जाल्यार एक भरपूर टायम लागता आनी तो प्रोमोट करपाकूय टायम लागता. सो दोगूय जजीस असले आमी सिलेक्ट केल्ले की जे कोण खरेंच प्रॅक्टीस करता, उलयता ते करता. आमचे मत जाय जाण आहा की रोमी कोंकणी जाय म्हणटाय पूण कांयच करनाय. पूण आज जजीस असले आमी सिलेक्ट करून हाडले की आमच्या घरात आज हा बाब फाउस्तो डिकोस्टा गुलाब मॅगझिनाचो एडिटर. मागता सगळ्यांनी ताका व्हडल्या ताळयो मारच्यो. आणि बाब जुझे साल्वादोर फेर्नांडीस फुडारी वीकली न्यूजपेपर जो ताजो एडिटर सगळ्यांनी ताकाय मोठ्यांनी ताळयो मारच्यो. आमचे दोगांय एडिटरांक आमच्या बाजार आज इंगेली म्हूण आनी आमगे हे कॉम्पिटिशन तुमी जजमेंट दिलो आनी भुरग्यांक उमेद हाडून देव बरो करूं म्हणटा मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी नांवान सगळ्या लोकां नांवान आनी ह्या पार्टिसिपंट्सां नांवान. तसोच आमचे बरो आहा आमगेलो जिल्ला ZPचो मेंबर बाब जोझफ पिमेंता, तोय आज आमचे बरो आहा आनी तोय आमगे हे सगळे जे कार्यावळ आहाय तितून आमचे बरो सांगात दिता मागता ताकाय तुमी योगा दिचो आनी ताळयो मारच्यो. सो आज तुम चोयल जाल्यार द क्रिसमस सीजन इज स्टार्टिंग एज वी सेलिब्रेट 63 years 63 वर्सां लिबरेशन आमी आज सेलिब्रेट करताय. आमी लिबरेट जाल्याय टेक्निकली आनी ते सेलिब्रेट करताय पूण बरें लिबरेट जाल्याय की ना ते आज म्हाका सदां माहीत पाहिजे भुरग्यांक आहाय ती जाणाय. जायते आमच्या मुखार प्रश्न आहाय. आमकां लिबरेट जालें नाय. आमगे हिंगा आज स्कॅम चलत आहाय. आमचे मदें आज भुरगीं आहाय आनी भुरगीं रोमी स्क्रिप्ट आज बरोवपा आज एक एसे घेवन येयले. पूण हे भुरग्यांक मुखार जो फ्युचर आहा ते आमचे एसो लिडरान आज सारकी मांडावळ केली जाल्यार एमकां मेरिटाचेर हाल्या सिरीज मेळपा जायो आनी हे मेरिटाचेर आज सिरीज मेळनाय. तुमचो भरपूर जॉब स्कॅम जालो आनी. सो आज ही जी लिडरशीप जी आहा ती तयार जाता. 40 आमदार जे आहाय आमी तितून हुंय काय सगळे चुकलो आहाय आनी हुंय काय जे लॉ कोताय जे रूल्स कोताय असेंब्लीत तुमचो हुंय काय जाय ते चुकलो आहा. इट इज इम्पॉर्टंट की वर मनशांक निवडून हाडपाक. आज आपण स्वतः म्हणजे 7 विलेजी लोकांक देव बरो करूं म्हणटा कित्याक तूं आज म्हाका निवडून हाडलो म्हूण म्हाका दाखोवपा मेळटा एट एवरी लेवल एक आमदाराच्यान कितकी पोस्ट घडोवन हाडपा जाता. सो टुडे वी टूक दिस ऑपॉर्च्युनिटी की रोमी कोंकणी जी आहा जी रोमी कोंकणी आमी सदां म्हणटाय ही आमगेली लँग्वेज जावपा जाय. स्टेट लँग्वेज दर्जो मेळपाचो, ऑफिशियल लँग्वेज दर्जो मेळपाचो. पूण सांगोन जायना. यू हॅव टू वॉक द टॉक. घरां उलोवपा जाय, घरां उलयलें जायना बरोवपा जाय. कित्याक आज रोमी कोंकणी गुलाब जावं मॅगझीन जावं फुडारी वीकली जावं वावराड्याचो इश्ट असले जायते मॅगझीन आनी न्यूजपेपर आहाय. आनी तेच भायर आमगे तियात्रिस्ट भाव जे आहाय जे तियात्र बरयताय ते रोमी कोंकणीन बरयताय. सो हेंका लागून हे जावन एक ब्रँड एम्बेसिडर्स टू कॅरी दिस रोमी कोंकणी. आनी आय एम प्राऊड टू से आज जी तुम्ही 32 पार्टिसिपेंट्स आहाय यू हॅव बीन इन द जर्नी विथ देम टू बी द ब्रँड एम्बेसिडर्स ऑफ रोमी कोंकणी. I would like to give a big round of applause to all the participants and their parents today. Give them a big hand. जे भाषेन आज आमचे एडिटर काम करताय रोमी कोंकणी बद्दल ते भाषेन तुम्ही आज हे पार्टिसिपेशन करून तुम दाखोवन दिले की रोमी कोंकणी बरोवपा जाय आनी तुमच्यान बरोवपा जाता.
स्पेलिंग मिस्टेक असो या कितें असो, बट यू ऑल हॅव रिटन वंडरफुली. हांवें एक दोन तीन वाचले and I have seen it is written wonderfully and well written. So saying this, आयज दिसाक हे गोवा लिबरेशना दिसाक हे फर्स्ट टाइम आमी रोमी कोंकणी एसे कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडले. हे आमी आमगे 7 इस्कलांनी जे आमगे 7 इस्कॉल आहाय 7 विलेजींनी ते इस्कलां मद कॉम्पिटिशन दवरले. तेच भाशेन आमगे पॅरीश आहाय, जावं चॅपल आहाय आनी पॅरीश आहाय. सो बेसिकली 8 पॅरीश आहाय, बाणाल 2 पॅरीश आहाय आनी ह्या 6 विलेजींनी एक पॅरीश आहा आनी ते भायर कपेल आहाय. ते कपलां मध्ये आमी अनाउन्समेंट मारलो की लोकांनी बरोवचें आनी तितू मद पॅरिशी मद कॉम्पिटिशन दवरलें. आनी आमकां 3 देवळां आहाय, त्या देवळांकूय सांगलो आमी तुमी पार्टिसिपेट कराय. सो हितू सगळ्यांगे हितूसोन आय थिंक वी हॅव गॉट अ व्हेरी डिसेंट एसे रिटन पार्टिसिपंट्स. 32 पार्टिसिपंट्स आहाय. एकटे वर्साकूय आमी हेच दिसाक गोवा लिबरेशन डे दिसाक 64th एनिवर्सरी जातली आमी परत ईच एसे कॉम्पिटिशन घडोवन हाडले विथ अ डिफरंट टॉपिक. एंड आय वॉन्ट मोर द डबल द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट. प्लस यू आर गोइंग टू गेट द प्राइजेस टू मोटिवेट यू. कसली हो करपा नाही. येस, आनी हांव तुमगे नांवां आनी तुमगे जे फोटो आहाय आज आमगे गुलाब आनी फुडारी दोन्ही न्यूजपेपराचेर कोंकणी तुम्ही प्रमोट करता म्हणून म्हाका सदां एकूच बरोवन हाडले, तुमगे फोटो घातले आनी हे फोटो आनी हो गुलाब मॅगझीन तुमी सगळ्यांनी घेवचो. फुडारी जे विकली पब्लिकेशन आहे तुमी सगळ्यांनी घेवचें अँड कीप दीस एज अ मेमरी फॉर यू. आनी यू ऑल हॅव टू स्टार्ट रिडिंग दीस पेपर्स अँड दीस मॅगझीन. इन दीस वे यू ऑल विल इम्प्रूव. तुमगे जी रोमी कोंकणी आहा ती घरातून इम्प्रूव करतली वाचपाची. प्लस जे रोमी कोंकणी गुलाब मॅगझीन आहा, फुडारी विकली जे न्यूजपेपर आहा ताका सपोर्ट करपाक की ताकी ते मानी बरोवचे, तेंगे जे हो मॅगझीन आहा तो चलोवचो, तेंकाय सपोर्ट जावपाक तुमी हो सगळ्यांनी सबस्क्रायब करचो आनी तांकां हो सपोर्ट करचो. हे सांगून हांव सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा फॉर पार्टिसिपेटींग. थँक्यू फॉर कमिंग अँड वी वील गिव अवे द प्राइजेस नाव फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन वेरियस सेगमेंट्स. देव बरो करूं. थँक्यू. आता आम्ही हे स्पर्धेची जैतिवंत जाहीर करतली. Holy Cross Institute Cavallosi, first place, Renwick Afonso. Requesting our judges and the MLA to give away the certificates. Second place for Holy Cross Institute Cavallosi is Mayali D'Souza. Mayali. Third place for Holy Cross Institute Cavallosi is Larissa Fernandez. Now we move on to the next school, Carmona Sacred Heart of Jesus High School. First place is backed by Shreya Charlika. Second place for Sacred Heart of Jesus High School is Motapa Gaddi. Third place for Sacred Heart of Jesus High School, Carmona is Vineet Ishrani. We move on to the next school, St. Pius at 10 High School, Orling. And the first place is held by Davina Emerald Afonso.
Second place for St. Pius 10 High School, Orlim, is played by Janani Velani Pimenta. We have two second places in St. Pius. I request Nolan St. Vegas also to come forward. The third place is bagged by Aiden Fernandez of St. Pius High School. Also, we have another third place in St. Pius, bagged by Angelina Lavina Darius. We move on to the next school, St. Mary's High School, Varka. The first place is bagged by Saint Vadis. We move on to the next school, Oxygen High School. The first place is bagged by Emerald Antau. Emerald Antau, Auxilium High School. Second place in Auxilium High School is Valaika D'Souza. Third place in Auxilium High School is Mr. Joseph Fernandez. Joseph. We move on to the next school, Infant Jesus High School, Kolva. The first place is bagged by Jaden Goyce. The second place is bagged by 3 people, Edison Andre, Tabitha Lisa Andre, and Joseph Fernandez. Third place in Infant Jesus High School is bagged by Kajal Vasu Naik. Now we move on to the parish-wise competition criteria. The first place for Holy Cross Church Cavilosi is bagged by Maria Lourdes Almeida E. Rodriguez. We move on to the next parish, that is Our Lady of Gloria Church, Varka. The first place is bagged by Itzel Azalia Braganza. The second place of Our Lady of Gloria Church is bagged by Ario Braganza. We move on to the next parish, St. John Baptist Church, Bernalin. Anthony Dias, first place. Next parish is Our Lady of Patrocina Chapel. First place is bagged by Karen Fernandez.
Now we move on to the consolation prizes. Melfi Krastow from Kavilosi. We will give the certificates later. Antonio Herrera from Orly. Charles Elizabeth Lawrence from Orly. Naila Mascarenas from Orly. Naila Mascarenas, Orly. Jovan Fernandez from Benalla. Mayani is come. Anybody else is remaining? Somebody has not received, huh? Can you please put your hand? Madam, sir, madam? Ani कौन होगा? Paris level. Urva Paris level. Mr. Francisco Cois. Anyone else is missed? I don't know. Anybody else is remaining? Anybody from the participants would like to speak? Okay, so we come to the end of this competition. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुम्ही आमचे त्या एंट्रीज दिल्यामुळे आम्ही आमचे एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन सक्सेसफुल झाले. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.